आयताराच्या मिसाची वाचपां सादो काल 30वो आयतार वो पयल्या वर्साक पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप अवेसवर 22 वोळी 20 ते 26। सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगले, इस्रायलाच्या पुता दुबांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय व तांचेर जुलूम चलोवं न्हय, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकीं आसल्यात। विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात, तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी तीं म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्या बगर रावचो ना। म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलों। तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बालां अनाथां जातलीं। म्हजे परजेंतल्या एकल्याक, तुमच्या मदल्या एका गरीबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतोर ह्या भाशेन वागूं नाकात, ताचे कडचो वियास घेवं नाका। खात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी, कित्याक ताचे कोणें पांघरूंक आनीक कांय ना आनी तो आपली कूड धांपता, नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो। तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलों, कित्याक हांव चड दयाळ। देवाचें उतोरें। जोबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां। सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ। सर्वेस्पोर म्हजें कडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवडनार म्हणल्यार म्हजो देवूच। जोबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां। तो म्हजें कडप, हांव ताका शरणा येतां। तो म्हजो दाहाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो, ताका सगलो मान फावो। सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता। जोबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां। सर्वेस्पोर म्हजें कडप, ताचें नांव व्हड जावं। देव म्हजो सोडवडनार, ताचें नांव व्हड जावं। आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां, आपणें विंचून मागलेल्या राजाक आपलो मोग दाखयला, दाविदाक आनी ताच्या सोंस्तेक सदां सर्वदा। जोबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां। दुसरें वाचप बाग्योन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप अवेसवर पयलो वोळी 5 ते 10। बाबा भयणीनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोलान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम घट निर्धारान तुमकां पावलें। आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत। तुमचे पालयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगदां मदें पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियांत आनी आख्यायांत सगल्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जाली। ओय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हयच मासेदोनियांत आनी आख्यायांत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना। तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात, ते विशीं तोच लोक उलयत आसा। आनी ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार तावन येवचो आसा त्या जेजूची
ताच्या पुताची तुम्ही वाट पळून आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतोरे. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. सर्वेस्पराक जोय. शुभ वर्तमान. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसभर 22 वोळी 30 ते 40. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिझेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदलाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारले, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मोनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा हाचे सारको, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगली समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी.